सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयचे मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता. आना मारिया फेर्नांडीस बरी भलायकी पासत देवाक दिन वासून. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या डॉक्टर विल्फ्रेड मिस्किता हाच्या आत्मे पासत देवान ताका सर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. मागण्यांत आयज आमी दवरुया बॅनी रेगो. UK शारांत तो बरो ना, क्रिटिकल कंडिशनान आसा. आपणा पासत मागूंक लायता. देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक आमी मागुया. सगळींची कोण बरी ना तांचे पासत आमी मागुया. देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक संवसाराची शांती पासत मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तेच्या भाव भयणीनो, नव्यान जल्मल्ल्या शिवाय आमच्यान देवाचें राज समजूंक जायना, देवाच्या राज्याचे भागीदारूय जावंक जायना. नव्यान जल्मप म्हणल्यार जेजू सवें पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू सवें आमी नवो जल्म घेवप. आदलें वायट आसा तें सोडून नवें बरें आसा तें घेवप. पूण जायते पावटी आमी निबोर मनाचीं जाल्या, जायते पावटी आमी बदल जो आसा तो मानून घेवंक फाटीं उरल्या. असले सगळे आमच्या चुकींचें देवा लागीं भोगसणे मागुया. सर्पद्विदार देवा, आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्पद्वेदार देवा, पासकांच्या गुटा वरवीं नवीं जाल्लीं आमी संवसारांतल्या आवय बापायचें सारकें सोडून सर्गीच्या दाताराचें रुपणें घेवंक पावूं म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. दोर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून आनी जुवांवांक सोडल्या उपरांत ते आपल्या जोम्याशी गेले आनी महायाज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी तांकां सांगलोलें तितलें ताणें तांकां कळीत केलें. तें आयकल्या उपरांत सगल्यांनी बरोबर आपलो ताळो देवाक उबारून म्हणलें. सर्वेस्परा, स्वर्ग, प्रितूम, समदीर आनी ताचे भितर आसा तितलें तुवें रुचलां आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या बापाक तुजी सेवकाक दाविदाच्या तोंडी तुवें म्हणलें. राष्ट्रां कित्याक चाळवतात, कित्याक ह्यो पोरजा बेश्ट्यो गुणगुणटात कुणकुणटात, प्रितुमेच्या राजा उप्रासतात. सर्वेस्पराचेर आनी ताणें मागलोल्यांचेर कुंवर गुडमळे करतात. खरेंच हेरोद आनी पोंस पिलात राष्ट्रांक आनी इस्रायलाचे पोरजे बरोबर एकठांय जावन जेजूचेर तुवें मागलोलें सेवकाचेर आड ह्या शारांत गुडमेल केलें आनी अशें जें तुजे पदवेन आनी जाणवायेन घडचें म्हूण थारायलें तें ताणें शाटी पावयलें. आनी आतां सर्वेस्परा ताच्यो धोपकावण्यो तूं पळय आनी काळजीदारपणान तुजो निरोप परगटूं तुजे सेवकाक निर्मी आनी तुज्या पवित्र सेवकाक जेजूचे नांवी पिडा काडून उडय.
आनी ओचोऱ्या आनी कुणां करून तुजी पदवी दाखय. अशें मागणें करतना ती जमलोली ती सुवात हाडली. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान बोल्लीं आनी काळजीदारपणान देवाचें उतर परगटूंक लागलीं. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. तुका शेरोना येता ती सुभागी सर्वेस्परा. परतून म्हणुया. तुका शेरोना येता ती सुभागी सर्वेस्परा. राष्ट्रांक कित्याक चाळवतात? कित्याक ह्यो पोरजा बेश्ट्यो गुणगुणटात, कुणकुणटात, प्रितुमीच्या राजाक उप्रासतात. सर्वेस्पराचेर आनी ताणें मागलोल्यांचेर कुंवर गुडमुले करता. हे यात्रे आमचे गाळयो सांकळ्यो तोडुया, तांचे जूम मोडुया. जबाब. तुका शेरोना येता ती सुभागी सर्वेस्परा. स्वर्गार बसून आसा तो तांकां हांसता. सर्वेस्पर तांच्यो केडण्यो करता. मागीर रागाबरी जावन तो तांकां उलयता. ताचो क्रोध पेट्टा आनी ते कांपतात. सियोन म्हजे पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. जबाब. तुका शेरोना येता ती सुभागी सर्वेस्परा. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगट्टलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत. हांवें तुका आयच्या दिसाक जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रांक तुजें दायज करून दितलो. शेकान शेक सगळी प्रितूम तुजी आदीन करतलो. लोकडाच्यो बेटकाट्यो तूं ताचेर पदवी मोडटलोय. कुंभाराचे मोडके भाशेन ताची पूड करतलोय. जबाब. तुका शेरोना येता ती सुभागी सर्वेस्परा. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जिवन जाल्या म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूंची जावं दी तुमचे ओंकरे. तुंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवावां प्रमाणे शुभ वर्तमान. फारिजेवांच्या पक्षांतलो जुदेवांचो एकलो मुखेली निकोदेम नांवाचो कोण एकलो मनीस आसलो. तो एकदां रातचो जेजूशी आयलो. ताणें जेजूक म्हणलें, गुरुजी, तूं देवा कडसून आयलोलो शास्त्री म्हूण आमी जाणो, पूण आपणा सवें देव ना जाल्यार तूं करताय तसल्यो खुणां कोणूच करूंक शकना. जेजून ताका परतीपाड केलो. हांव तुका सोत सांगता, वयर तावन जल्मल्या बगोर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. निकोदेमान ताका म्हणलें, म्हातारो जाल्लो मनीस कसो म्हूण जल्मतलो? ताच्यान आनीक एक पावटी आपल्या आवयच्या कुसव्यान भितर सरूंक जायत आनी जल्मूंक जायत. जेजून परतीपाड केलो, हांव तुका सोत सांगता, उदका आनी आत्म्यांतावन जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना. जे मासा रोगतातावन जल्मता तें मास रोगत, आनी जें आत्म्यांतावन जल्मता तें आत्मो. नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका.
वारें आपणाक जाय तेवशिल्ल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय तावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळोय. जो कोण आत्म्यतावन जल्मला ताचें सगळें तशेंच घडटा. सोम्याचें शुभ वर्तमान. बाबडीनो, आब्रिलाच्या म्हयन्यान आमी आसा. वेदर कसो आसा? गरमी जाता? गरमी जावपाकूच जाय न्हू आब्रिलाच्या म्हयन्यान. सुबेज जाता. आनी ह्या पासत आमकां सरकारानूय बीन येल्लो अलर्ट दिल्लो आसा. हीट वेव्स, येल्लो अलर्ट. उदक पियात, सावळेन रावात, वताक भोंवनाकात. 11 वाजता ते 3 वाजता किरीत भाशेन वताक वचप ना, हीट स्ट्रोक जावपाक शकता. येल्लो अलर्ट दिल्लो आसा. कितें हें अकस्मात कित्याक घडटाय अशें? एल निनो म्हणलेलो आयकला तुमी? एल निनो इफेक्ट म्हणलेलो आसा. एल निनो म्हणटा तो इल्लीशी जॉग्राफी सांगता, बऱ्याक पडटली आमकां जाणा जावपाक आनी आमी हें समजल्यार बरें. एन्सो म्हणलेलो आहा. एन्सो म्हणल्यार एल निनो सादन ऑसिलेशन. हें कितें? सोमनीर जो आहा आनी वारो आहा, ओशन एंड एटमॉस्फियर, तातूंत वारो घुंवता. ताका आमी जॉग्राफीन ट्रेड विंड्स म्हणटात. ट्रेड विंड्स म्हणटा ते तो वारो गरमी आनी थंडी एके वाटेन सावन दुसरे वाटेन वता. इक्वेटर जो आमचो आसा त्या इक्वेटराचेर तावन त्यो लायन्स काडटात दाखोवपाक खंयच्यान सान तो मुवमेंट जाता. पॅसिफीक ओशन आहा, शिकलोली आमी धाकटे आसतना. पॅसिफीक ओशन आनीक आमचो इंडियन ओशन घुंवतात ते सगळें. हें उदक आहा तें घुंवता आनीक वारो आहा तो घुंवता. समुद्राचे वयर सर्फेस ऑफ द ओशन हो वारो एके वाटेन वेता आनी गरम वारो आहा तो वता दुसरे वाटेन. आनी हो गरम वारो वयता आसतना तें उदक काडटा आनी वयर काडटा. इवेपोरेशन. आनी मागीर तें उदक वयर वयतलें आनी कंडेन्सेशन जातलें आनी पावस कसो पडटलो दुसरे कडेन. जाल्यार हो एक नॅचरल प्रोसेस, एक सायकल. पूण हातूंत हो एल निनो इफेक्ट जो आतां सद्याक चालू आसा, एल निनो इफेक्ट म्हणटा तो व्हेरी मिस्टिरियस, गूट असो तो समजना. सायंटिस्ट पासून जे आसात ते सोद करता आसतना कळना अकस्मात. आनी देखून अकस्मात खंयच्यान एके वाटेन हरिकेन्स येवपाक शकता, फ्लड्स येवपाक शकता, जाल्यार दुसरे वाटेन सुकाळ पडपाक शकता, ड्रॉट येवपाक शकता. हें कशें जातलें, केन्ना जातलें, कितें जातलें, आजून पासून ताची सोद सारकी लावपाक जायना. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी उतरां आयकल्यान जेजून जी सांगल्यात ती एल निनो. आनी दुसरे वाटेन उरफाटें ला निना म्हणलेलें आसा. ला निना म्हणटा तें थंड वारें आहा तें व्हरता. एल निनो म्हणटा तो गरम वारें. आतां सद्याक एल निनो चलता देखून गरमी सुबेज जाल्या आमी म्हणटा. कांयच कळना कितें करपाचें. जेजून जें आयज शुभ वर्तमानान सांगलां, निकोदेम म्हणटा तो जुदेवा मदलो तांचो एक फुडारी जो मातसो शिकलेलो. जेजू ताचे लागीं एक भासाभास करता आनी तेन्ना हीं उतरां सांगता. वारो आपणाक जाय तेवशिल्ल्यान मारता, तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय तावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळो. एल निनो म्हणटा तो तोच. समजना आमकां, खबर ना खंय तावन येयला, कसो आयला, मदेंच गरमी जाता, कळना. पूण ताचो परिणाम जो आसा तो आमकां सगल्यांक भोगूंक मेळटा. गरमी जाता आमकां कळटा, थंडाय जाता आमकां कळटा, हरिकेन्स येयले, फ्लड्स जाले, जें कितें निसणटोन जाता तें आमकां दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा. म्हणल्यार हो जो इफेक्ट आसा, एल निनो इफेक्ट, तेजे जे परिणाम जातात ते आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिश्टी पडटा. ते आमी मागीर सोंसपाक जाय, आमी भोगपाक जाय. हो वारो जेजू उलयता तो पवित्र आत्म्याचो वारो.
पवित्र आत्म्याचोय वारो तसोच मिस्टिरियस, समजना, अकस्मात कोण मानून घेवपाक लागता. ओय, हांव सोमयाक जेजू क्रिस्ताक मानून घेता, आय वॉन्ट टू कन्वर्ट, म्हाका हो धर्म मानून घेवपाक जाय, अकस्मात जाता. दुसरे वाटेन थोडे जाणांक शिकयल्ले आसा, दिल्ले आसा सगळे, तरी पूण स्वत मानिनात, निबर मनाचे जातात. एके वाटेन हरिकेन जाल्यार दुसरे वाटेन ड्रॉट. प्रोसेस आख्खोच. तर ह्या सगळ्यान हो प्रोसेस आसा तो जायत रावतलो, तो बंद जावचो ना. तातूंतल्यान तुका आनी म्हाका खंयचो इफेक्ट जाय? जे निसंटोन जाता तें जाय काय आमकां जिवीत दिता तसलें जाय? हो एल निनो म्हणटा तितून भितर आनीक एक प्रोसेस आसा, आप वेलिंग म्हणटा तेका. आप वेलिंग म्हणल्यार उदक जें आसा ताची हायट सुमार एक 1/2 मीटर वयर चडटा. नॉर्मल जें आहा ताच्याहून 1/2 मीटर वयर, 1/2 मीटर अबाव. तेका आप वेलिंग म्हणलेलें कितें? आतां भितर हो जो वारो आसा, वयलो एटमॉस्फियर आनीक सरफेस ऑफ द ओशन, ह्या उदकान भितर जायते न्यूट्रियंट्स आहा ते वयर चडपाक लागता. कित्याक भितरल्यान सान जे करंट्स मारतात ताचे ते वयर चडपाक जाय. म्हणटच उदकाचो लेवल वयर चडटा. जाल्यार एके वाटेन उदक वयर आसतलें, दर इंडोनेशिया बीन त्या वाटेन. जाल्यार जेन्ना ह्या वाटेन उदक वयर चडटलें, थंय फ्लड्स येतले, हरिकेन्स येतले, जाल्यार दुसरे वाटेन म्हणल्यार अमेरिके वाटेन उदक सकयल देंवतलें. बॅलन्स ह्या वातावरणान, ह्या पर्यावरणान नॅचरल बॅलन्स सांबाळलेलो आसा. तर ह्या सगळ्यांत आमी खूंय वेता, आमी कितें करता हें गरजेचें. जाल्यार आमच्या आत्मीक वाटेन हाच्या पयल्या वाचपानूय आमी आयकता हीं उतरां, जेन्ना पेद्रू आनी जुआंव तांकां सोडले, ते आयले आनी आपल्या लोकांक तांणी सांगलें अमकें अमकें जालां, त्या वडिलांनी अशें अशें सांगलां, उलय नाका म्हणल्यात, जेजूच्या नांवान सांगनाका म्हूण सांगलां, हें सगळें तांणी येवन सांगलें. आनी ही पर्जा जी रावताली ते आनिकूय एके भाशेन तांचें आपवेलिंग जालें. आनी तांणी देवाक आर्गां दिलीं. दुसरें स्तोत्र तांणी म्हणलें, राष्ट्रां कित्याक चाडवतात, कित्याक ह्यो पर्जा बेश्ट्यो गुणगुणटात, कुणकुणटात, रितुमेचे राजा उपरासतात, सर्वेस्पराचेर आनी तांणी मागलेल्यांचेर कुंवर गुडमेल करतात. हें दुसऱ्या स्तोत्रान आमकां मेळटा. आयज आमी जबाब स्तोत्रानूय तेंच घेतलां, दुसरें स्तोत्र. हेंय बीन आमकां भाव भयणीनो जाल्लें दिश्टी पडटा. राष्ट्रां चाळुल्लीं आसात एके भाशेन, पर्जा बेश्ट्योच कोश्टवतात. जे राजा आसात प्रितुमेचे उपरासल्यात एकामेकाचेर, चालूच आसा. आमी मागता देवा लागीं, देवा शांती दी आमकां. केन्ना मेळटली, कशी मेळटली? नव्यान जल्मूंक जाय. नव्यान जल्मूंक जाय म्हणल्यार जशें आमी आतांच म्हणलां, जेजून सांगलां नव्यान जल्मूंक जाय. जो कोण आत्म्या तावन जल्मला ताचें सवें तशेंच घडटा. आत्म्या सवें जल्मूंक जाय, बॉर्न इन द स्पिरीट. आनी आत्म्या सवें जल्मतलो जाल्यार आयज आमी जबाब म्हणला तो, तुका शेरोणां येतात तीं सुभागी सर्वेस्परा. आमच्या हातान कांयच ना, आमच्यान कांयच करूंक जायना. हो जो एल निनो इफेक्ट आसा आतां, तो मनशाच्यान बदलूंक जायना, आमच्या हाता भायर तो. आनीक तो बरो पदवेदार, व्हेरी पावरफूल, आमच्यान कांयच करूंक जायना. एकूच वस्त आमच्यान करपाक जाता, देवाच्या पांयाशी यो. तुका शेरोणां येता तीं सुभागी. हें सुभागीपण आमच्यान जोडूंक जाता जरी तर आमी विचून काडलें. वय आमी देवा मुखार शरणां येवंक सोदता. वय आमी खालती जावपाक तयार आसा. वय आमी जें कितें उलोवपाक जाय, आमी जें कितें करपाक जाय तें आमी करूंक तयार आसा. आमी जो भावार्थ जिवंक जाय ह्या सगळ्या वादळ मोळांनी, हीं वादळ मोळां जीं आयज चल्लेलीं आसात संवसारान, हीं वादळ मोळां जीं आमचे भोंवतणी चल्लेलीं आसात, आमचेच मनीस आमचेर आड वेतात, आमीच विचून काडलेले आमकां फोंडान घालतात एके भाशेन, हें सगळें चलता तेन्ना मजबूत उबी रावप म्हणल्यार ताका शरणां येवप. तर हेंच सुभागीपण भाव भयणीनो आमी विचून काडया. आनी हे सगळे बदल जावं ह्या क्लायमेटाचो बदल जो चल्लेलो आसा,
पॉलिटिकल बदल जो चल्लेलो आसा, स्पिरिच्युअल बदल जो चल्लेलो आसा, ही सगळी चेंज ही चालूच आसतली, ती जायत रावतली. ती आमच्यान कोणाच्यान मनशांच्यान आडावपाक जायना. देखून देवाक शरणा येवंक विचून काडुया आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन, ह्या उंड्या सोऱ्याचे भेटवणेन आमकांच घालुया. आनीक आमी हो बदल आमच्या जिवितान घेवंक आनी आत्मीक वाटेन नव्यान जल्मूंक देवाची कृपा मागुया. Betoning git घेऊया. C1 पेज नंबर 28. C1. उदाहरणांतून आमकां दायतो तुम्ही दिनांनी वावरान करता आमकां जिविताच म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा संतोसान बरलेले पवित्र सभेची दानां मानून घे. आनी जशें येदो व्हड संतोश भोगूंक तुवें तिका फावो केलें, तशें निरंतरी संतोषाचो फोड तिका फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक वर्त्या दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोलीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावार्थ्यांक सर्गीचीं दारां उगडलीं. ताच्या मरणान मरणांतली आमकां सोडवण फावो जाता. ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उल्हासता सगलो लोक आनी संवसार तुजे मुखार, तशेंच सर्गीच्यो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबनासतना गायतात. पवित्र बरांचो सर्वेस्पोर देव, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्वेस्पराची नांवीं येता तो सुभागी, होसाना उंच सर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरोण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. सुमया ज्या मरण आमी समोर आमकां आनी तो परत येवसर जे पुनर्जन्म देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पयसुबेचो उगडास कर. अशें लेव आमचे बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमचे गोंडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितिमोगान सुपूर्ण कर. तशें पुनर्जीवन परवाशान उतरून गेल्यात ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. जे काकुती अवतरल्या सुमेस्तांचे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची काकूत कर आमी मागता. अशें बागेवंत मारी देवाची माई सांगाती, बागेवंत झुजय चपती, बागेवंत धरता सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासना जिवितां आमकां वांटो दिता सांगाता. तुजी तुका वाकाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवीदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना सर्गीच्या राजान भितर सरूंक नव्यान जल्मूंक जाय. आत्म्यान सवें आमी नव्यान जल्मूंक जाय. हेंच दान आमकां फावो कर म्हूण मागुया आनी सगळीं उमेदीन खुशालकायेन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येणाक बरवशान उतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो शियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोमियाची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमचे कागद कर. देवाचे सगळे संवसाराचे पाप काडटले आमचे कागद कर. देवाचे सगळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी, तूं संवसाराची पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. शिसामध्ये उबो रावन जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हालेलुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे परजेचेर दयाळ दिश्ट घाल आनी सासणीक गुटां वरवीं नव्या जिवान भरल्याय तांकां अविनाशी कुडीच्या पुनर्जीवनपणान मैमेवंत जावंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार शेवटाक गीत घेवया. F15 पेज नंबर 92. F15. तुझो
God